वेल, एक नवो दीस, एक नवी सकाळ आणि आयच्या सकाळी आम्ही एक्सप्लोर करता पोंडा तालुका आमच्या सिरीजान, दॅट इज रेनो गांवकार पावर्ड बाय रेनो लॉजी. आम्ही फाटलो जो जेन्ना सीझन सुरू केलो तेन्ना आमी काणकोणच्यान ही जर्नी सुरू केली आणि आयज आमी फोंडा तालुक्यान पावले आसा. ऑलमोस्ट 6 तालुका आमचे आयज कंप्लीट जातले. ताज्या नंतर 6 उरतले. 6 डावन, 6 मोर टू गो. It has been an enormous journey because we have been traveling extensively. Definitely not in the cycle, but definitely in the car that is most trusted, that is Renault Logi. आमची जर्नी ह्या फाटले 6 तालुकांनी इतकी एक्सटेन्सिव्ह जाल्ली आसा. So it's time for me to keep my cycle and then call my car that has given me comfort traveling across Goa in all the small villages in our series that is Renault गांवकार पावर्ड बाय रेनो लॉजी. आमचो मिशन जो आसा दॅट इज 12 days, 12 तालुकाज अँड अराउंड 1200 kilometers. So it is time for me to call my car and jet set zoom explore Fonda तालुका. रेनो गांवकारचो प्रवास आता पावला कोडार गांवान आणि आम्ही आमच्या वांगडा आसा एक मानेस्तर. तुम्ही म्हाका नाव तुमचें सांगा. सुहास विष्णू गांवकर. बरें गांवकार बाब, म्हाका एक सांगा, कोडार गांवान तुमकां अशें कितें समस्या फेस करची पडटा त्या गांवान रावतना? सद्या आमच्या गांवान खेळाचें मैदान ना. तशेंच हांगा उदकाक न्हांवंक येता लोक ते मरत आसता. खूब जाण मेले हांगा बुडोवन बुडोवन. तशेंच हांगा आमच्या स्मशान भुमी ना. हय, म्हणजे प्रायवेट आसा प्रत्येकाली लोकांच्या काजीनी जावं खंयचे मेळ ते घालता. अशी एक सार्वजनीक अशी स्मशानभूमी ना. मुख्य म्हणजे आमचे कितले वर्सां जालीं अजून सुद्दां ग्रावंड ना. भुरगे बाबडे कोणाचे तरी एका इतल्याशा जाग्यार खेळटा. आनी आमच्या गांवांत अशी परिस्थिती आसा की बसी ना. सकाळीं येता ती दनपारां परत गांवांत येता, सांजचे येता, मदल्या टायमार ना. म्हणजे दिसभर गाडीच नासता. आतां सद्या तरी 2 म्हयने अजिबात गाडी ना गांवांत. लोकांचे अशें हाल. बाजाराक गेलो येवपाक गाडी ना. म्हणजे सकाळीं आतां आमी वयता फोंड्या बाजार केलो येवपाक गाडी ना. मोटरसायकल भाड्याची करून येवचें पडटा. आनी तेजेर लक्ष कोणाचेंच ना. पंच आसता पूण पंच सांगतले म्हण पंच करतलो कितें? कित्याक आमचे हांगा फाटल्या वर्सा म्हादेव आसलो सरकार, म्हादेव BJP सरकार आसलो, पूण तेणी कांयच लक्ष दिलें ना, कांय केलें ना. आनी हो आतां आमदार आसा तो पार्टीन ना, सरकारान ना. म्हणजे आमची अशी खूब अशी कुटुंबां जाता की गांवांत लोकांक खंय वयतलो येतलो गाडयो येना. गांवांत लायटीचो प्रॉब्लेम आसा. परत लायट येता वयता झाडां पडटा. तेजेर मोठेशें येना. आनी हांगा लोक जे बाबडे ट्युरिस्ट म्हणून येता न्हावपा धुवपाक ते म्हाका दिसता 30 तरी मरण गेले. आनी तेजेर कांय उपाय करना. गव्हर्मेंट जी एरिया आसता आमी सांगून पळयलें गव्हर्मेंटाक. आमी वयताले न्हावंक थंय.
आतां ते वचत ना कित्याक लोक येता बाटली फोडटा झगडी सगळें आनी लोकांचे जे वेस्टेज आसता तितली उदकान वयता वचपाच्या आनी तें उदक पाड जाता आनी तेंच उदक आमी खाता परतून सांगल्यार कोण एक्शन घेयना ते गेटी घालना कांय ना आनी हांगा लोकांक अशें मरदून वयता तशेंच अशे रोड आमचे सामके आसा एक ते सामको आमच्या गांवांत गांवकर वाडा टू बेताळ देवूळ म्हणून आसा थंय सामको शिर आसा की एक गाडी येयली की थंय मनशाक उबो रावंक मेळना ते कितले वर्सां जालीं तेका आमी सगळ्यांक सांगून हांवें पळयलें कोणीच जायना आनी जावची शक्य ना कित्याक कोणूय इंट्रस्ट घेयना पंच जाल्यार आमदार जाल्यार कळटलें प्रत्येक जाण थंय येता कळटा रस्त्यार उबो रावंक मेळना जर बस येयली जाल्यार अशें वांकडो रावचो पडटा की एवढी धड तेवढी धड दोनूय सायडीच्या ती सुदारणा जावना आनी तशें म्हणल्यार गांवांत अशें बरो गांव म्हणटा म्हणल्यार येना लोक सगळे वचून फोंड्या रावल्या चडशे जॉबाक ना भुरग्या बाळांक शिकोवपाक बिवपाक सगळ्यांक केजी लागून फोंड्या रावता आमच्या सारके आसा ते आसा बाबडे गरीब परिस्थितीन कशें शेती वेवसाय ना शेतकरी शेती सगळ्यांनी आतां 10-12 वर्सांनी सोडल्या आनी सरकारान आतां तांदूळ बी सगळे सवाय दिल्या न्हू ताका लागून लोक कश्ट करिना कांय ना मिरसांग करिना कांय ना गोरवां सुटकी सोडिल्लीं आसा सगळे लोकांले हितून अन्नाजुन्न कारबार चालू कोण कोणाचें लक्ष ना आनी येयल्ले पंचायती म्हणटा आमी हें करतले तें करतले म्हण कांयच करना अजून कांय ना. रेनो गांवकार रेनो गांवकारचो प्रवास आतां पावला वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल विलेजीस ऑर रादर कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेसीस ऑफ गोवा. निरंकाळ ह्या गांवांत आसा आनी गवळी वाड्या जो आसा त्या एरियेन सद्या आसा आनी हो गांव हो वाडो सद्या हालींच खूब पेपरार गाजलेलो टीव्हीचेर घातलेले आनी जे हांव ट्रायबा कडेन उलयता ते म्हटल्यार वानरमाळे ट्रायब्स आनी तांचे कितें समस्या जाणून घेवया तांकां फाटलो इतको संघर्श करून आतां तांचे कितें विशय तडीक लागले काय ना. गोपाळ बाब म्हाका एक सांगा तुमचो इतको संघर्श जालो हांगासर खूब त्रास जाले तुमकां ताज्या नंतर आयच्या डेटीन तुमची कितें हें आसा त्रास आसा कितें प्रॉब्लेम्स आसा तुमकां आयचे म्हटल्यार आमकां आमी आतां ते घर आतां सगळे दिले लायट आनी हे नळ हे दिले सगळे आमकां म्हटल्यार आमी कशें आमगेले हिसपा आमी आसलेले तशीच घरां मातशी करून दिवपाची जागेची हे करून दिवपाक घरां मातशी करून दिले जाल्यार आमी सारकी जागेर बस सरकारान आनी कितें आमगे जावपा तें म्हटल्यार सरकार करता अशें म्हण करता म्हटल्यार करतलो तशें म्हणून आमकां पयलीं घराचें जाय आसलें म्हणून पावस येता म्हटल्यार वयल्यान उदक भरपूर येता म्हटल्यार उदकां म्हटल्यार आतां ह्या दिसांनी मातशें बरें आसा मागीर आनी एक दोन म्हयने गेले म्हणटकीर मागीर उदक भरपूर येता न्हू मागीर तळपाचें उदक जिरना वयल्यान व्हडलें उदक येता मागीर घरांच्यान उदक वयता. ओके तुमकां गांवकाराच्या प्रवासान फोंडा तालुका आयज आमी एक्सप्लोर करता आनी आमच्या आयज आमी पावले ते निरंकाळ गांवांत गवळी वाड्याचेर आनी म्हाज्या वांगडा कांय मानेस पलेकर बाब कितें अशें प्रॉब्लेम्स आसा तुमकां आमचे म्हणल्यार मेन म्हटल्यार घरां आमची सारकी ना घरां आमकां कसली स्किमी मेळना कांयच मेळना. स्किमी म्हटल्यार कसल्यो स्किमी गव्हर्मेंट स्किमी अशी घरां बांदपाक बी कसले कांय स्किमी मेळना. ओके आनी बाकीच्यो ज्यो हरशिल्यो स्किमी आसा पळय DSS म्हणा किंवा आनी कसल्यो त्यो स्किमी तुमकां पंचायती मार्फत मेळटा हांगा आमी सगळे OBC हय म्हळ्यार आमकां OBC म्हळ्यार कांयच मेळना. पूण तुमी केन्ना पंचायत जमीन मेन म्हटल्यार आमची जमीन आमच्या नांवार ना फॉर्म 14 ना ओके तुमकां खंय रीण काडटले जाल्यार तुमकां कांयच मेळना घर बांदतले जाल्यार कांय मेळना मेळटा. बरें आनी तुमकां कितें दिसता पंचायत तुमची कार्यक्षम आसा पंचायत कामां करता तुमची हय पंचायत कामां करता. ओके अशें कितें प्रोजेक्ट्स तुमकां दिसता कितें अशें साधन सुविधा जाय त्यो तुमकां हांगा पंचायतीन तुमकां मेळ्ळ्या ह्या गांवांत किंवा मेळोंक जाय मेळोंक जाय आनी मेळपाकूच जाय आनी कित्याक आमकां मेन म्हटल्यार आतां टॉयलेटी पंचायतीन दिल्या
टॉयलेट नाशिल्ली आता सगळ्या घरा प्रत्येक घरान ह्या वाड्याचेर तरी टॉयलेट पावले ओके ही केन्नाशें आतां मेळ्ळ्या फाटल्या फाटले इलेक्शना पयलीं बरें आनी आतां तुमकां जेन्ना परत पंचायत इलेक्शन जातलें पळय तुमकां अशें कितें दिसता की कितें गजाली तुमकां ह्या गांवांत मेळपाक जाय पंचायती मार्फत म्हणा किंवा सरकारा मार्फत मेन म्हटल्यार आमची लायट ही रातची केन्ना आसत ना वयता म्हणल्यार सगळीं झाडां पडटा हां ते मेन एक प्रॉब्लेम आसा आनी मेन म्हटल्यार आमी दसरो करता पळय तो एक मंटप आमकां व्हडसो जाय तो अजून कांय जावना तालुक्यात आम्ही जेन्ना एक्सप्लोर करतात तेन्ना आता आम्ही पावल्या कुर्डी गांवांत आमच्या वांगडा आसा भानुदास नाईक बाब सर म्हाका एक सांगा ह्या वाठारान ह्या पंचायतीन अशे कितें विशय तुमकां जाणवता की इज प्रॉब्लेमॅटीक नाव एक प्रॉब्लेमॅटीक म्हणल्यार एक ट्रान्सपोर्ट इश्यू हांगा टर्मिनल नासतना ट्रान्सपोर्ट पार्किंग करता विदावट ऑथरायज पोलीस जावं पंचायत जावं म्युनिसिपालिटी म्हणटा कुर्टी पंचायत एक 2-3 इश्यू म्हणल्यार गंभीर आहा खांडेपारचे गेले वर्स 15 वर्सां जालीं ह्या इश्यूचेर हांगा ग्रामसभेक इश्यू मांडटा रेजोल्युशन पास करता पूण सॉर्ट आवट जायना ग्रांट जायना ट्रक पार्किंग आमी पंचायतीक मांडटा पूण जायना हांगा एक्सिडंट जाता आतां सपोज आमी खांडेपारच्यान हांव फोंड्या वयता सपोज पायप हांगा ब्लॉक जाता हो आडवो घालता आसतना कितलो टायम ब्लॉक जाता प्लस आतां पावस नाशिल्ल्या कारणान हांगा डस्टिंग जाता बट पॉल्युशन डस्टिंग जाल्यार फाटल्यान स्कुटरवाले येता तो ताका डस्टिंग सारकें हितून वयता पावस जालो काय मागीर उसळटा रेबो जाता आनी लोक पडटा स्प्लिजांत तशें भोवतेक मेन मुद्दो रातचे जे आमी येता 11 साडे 11 तेन्ना हे अल्कोहोलीक जातले ड्रायव्हर इकडे रस्त्यार हालता तेन्ना मातशें प्रॉब्लेम आनी हांव कितें म्हणटा थ्रू पंचायत कुर्टी पंचायत प्लस गव्हर्मेंट हो दोगांनी मेळून सांगड घालून हो इश्यू सॉल्व करपाचो दीस इज अ कुर्टी पंचायत न्हूच इंडस्ट्रियलायज इंडस्ट्री एरिया ना हांगा पूण ट्रक पार्किंग हांगा कशें येता इज अ टर्मिनल जाय टर्मिनल जाल्यार म्हणजे हांगा इंडस्ट्रियल बेतोडा कुणय मडकय तेंच्यांनी पार्किंग एरिया तांकां इंडस्ट्रियलायज दिवपाचो हो हांवें मुद्दो ग्रामसभेक मांडलेलो पण ग्रामसभेक मांडलेल्या कारणान ते तोडगो काडना कारण एक्टिवेट जायना पंच जावं सरपंच एक्टिवेट कोण ना प्रोसेस फुडें व्हरपाक जावं आपलो वाहतूक मंत्री सुदीन ढवळीकारा कडेन सुद्दां इश्यू ग्रामसभेक येयल्लो हांव हें मुद्दम नांव घेता कारण हे प्रुडंट मिडिया परत हे जावचें आनी हे टर्मिनल हे ट्रक पार्किंग सुख सुविधा हे लोकांक करच्यो दिवचे आमच्या गांवचे खांडेपार कुर्टी पंचायत प्लस हे ट्रक पार्किंग हांगा करता ते करप पूण नैसर्गीक विधी जी तांकां जाय ती हांगा वेवस्थीत ना ते नैसर्गीक विधी खंयी करता आनी वास दुर्गंधी पास जाता हांगा रावता हांगा कमचे 15-20 वर्सां जाली हांगा गाडी पार्किंग करता म्हणजे हांगा कितें ड्रायव्हर पार्किंग करता जाता पण गाडयो कितें रस्त्या वयर पार्किंग करता रातचे सोरोप येवन एक प्रॉब्लेम जाता गाडी ड्रायव्हरचो हांगा शिवस्था ड्रायव्हराचें कांयच ना आनी पंचायत आमी खूब फावटी सांगलें गाडी पार्किंग रस्त्यार करपाना रातचे आस्कडेन जाता ड्रायव्हर सोरोप येता सगळें करता लफडे करता हांगा कोण एक्शन घेयना हांगा गोंयान घेयना हांगा गोंयान कित्याक हांगा खंयचे ड्रायव्हराच्या सुविधा कोण कांय ना हांगा पार्किंग पयशे पार्किंगा येता हांगा 20 रुपया घेवन वयता आनी बाकीचे हांगा काय कोण पळयना पयशे कोण घेताय जगदीश वेरेकर घेता पण ड्रायव्हराची काय सुविधा ना उदकाची सुविधा ना संडाचा सुविधा ना पयशे घेवन चल्ले पण हांगा ड्रायव्हर इतलो फाटल्याच्यान गाडी हांगा खांबो उडयलो त्या खांब्याचे पयशे पेड केले पण खांब्याचे पयशे अजून ते खांबो उबो करूना अशें कित्याक दिसता की पंचायत कार्यक्षम दिसना तुमकां पंचायती हप्तो पावता पुलिसा बी हप्तो पावता पंचायती हप्तो पावता डायरेक्ट सांगता पंचायत आनी पुलिसा हप्तो पावता हेजे खातीर कोण हांगा एक्शन घेयना कोण रातचे हांगा कोणा उडोवन वयता कोण रातचे हांगा मरता रातचे मर्डर जाता हांगा कोणा पळयना तुमकां दिसता आतां येता ते इलेक्शनान 11 तारखे नंतर जरी कितें बदल जातलो काय तेच एरिया म्हाजे मागले ते सगळे आतां उलयतले आनी हांगा वयतले काय जावचें ना हांगा कितलीं वर्सां रावता आनी म्हजी भुरगीं इतली वर्सां व्हडली जाली हांगा शिकता गोंयांत पण काय जावना अजून आज पर्यंत आमी खूब धांवा धुवी केली काय जावना रस्त्यार गाडी पार्किंग करपाची ना म्हूण सांगलेलें पण तरी आसतना रस्त्यार पार्किंग गाडी जाता आनी सहज ट्रान्सपोर्टा विचारता रस्त्यार कित्याक पार्किंग करता आमी पयशे पुलिसा हप्तो फारीक करता पंचायत
तुम्ही म्हाका सांगले कचऱ्याचो समस्या आसा म्युनिसिपालिटी आणि पंचायतीन मेळून एक प्रकल्प केला हांगासर ट्रिटमेंट प्लांट म्हणून बट जशें तुमी हांगासर दाखयलें म्हाका इट इज नॉट ट्रिटमेंट प्लांट इट इज अ डंपिंग इट हॅज बिकम अ डंपिंग ग्राउंड नाव डंपिंग पूण आतां हेजेर तोडगो कसो काडटलो तो मोठो प्रश्न आसा कारण पंचायत इलेक्टेड मेंबर आनी म्युनिसिपालिटी हे दोगांयनी सांगड घालून हे वांटोवपाक जाय कारण म्हाजी दुसरी गोश्ट म्हाजे तकलेचेर विचार म्हणपाक म्हणल्यार हे डंपिंग करता होच कचरो हे दोगांनी मेळून कलांगूट सुद्दां पायतले मायकल लोबो बाबा आमचो इल्लो कचरो आहा फोंडेचो आनी कुट्टी पंचायतीचो हो मातसो घे अशें केल्यार कितलें बरें सुंदर दिसता लोकांचो प्रॉब्लेम ना कोणाचो ना घाण आनी हो कचरो पावस पडल्या नंतर हो नाल्यान व्हांवता आनी शेतान वयता आनी हेजी दुर्गंधी आमकां सांजची 6 वेळाचेर कळटाली फाटले मे म्हयन्या आयज तरी पावस येता तितलो वारें ना वारें तर स्कूटर वयताना तोंडान वास येता भरपूर येता पूण एक कितें तरी ट्रिटमेंट पण हायकोर्टाची जी ऑर्डर आसा ही दोगांय पार्टीनी मानून आनी हेजेर सोल्युशन काडपाक जाय बाबा हे कचऱ्याचें कितें करुया हांगा दवरुपाचो काय कालांगूट पावपाचो हांव पंचायतीन म्हणटा बाबा हो तुमी करा कितें करा केरयाचे लोक बाबडे त्रास काडटा त्या गोवळ्याचो वाडो वयर त्रास आसा हे हांगा सगळ्यांक आमकां सगळे वाठाराक आमचे खांडेपार पंचायत कुर्टी पंचायत आमकां ते त्रास जाता मेन कुर्टी पंचायत इज अ पार्ट 1 and 2 आनी 3 दीस पंचायत थंय 3 दीस पंचायत हांगा पूण हो फोंडेचो कचरो जो आसा म्युनिसिपालिटीचो हो आउटसायड ऑफ द गोवा जे कोण रावल्या फ्लॅटांनी त्यांचो सगळ्यांचो कचरो हाडून आमचे एरियेक घातला ओके घालपाचो कचरो खंय हाड पूण ताका ट्रीट करपाचें एक काम करपाक जाय दोनी पार्टीनी मेळून मेन मुद्दो MIBK स्कुलान जवळ हे 1200 स्टुडंट शिकता LKG 800 जवळ 2000 स्टुडंट शिकता अशें जेन्ना वयता आसतना पावसाच्यान भरपूर भरता तेन्ना अशें गेल्या नंतर थंय उदक अशें टर्न जाता आनी उदक भरता तें तेंच्या कपड्यांचेर पडटा हे खातीर हांव फकत ग्रामसभे इशू मांडटा आनी तेन्ना मांडल्या नंतर रेजोल्युशन पास केल्या नंतर कांयच जायना जो इलेक्टेड मेंबर जो कोण हे वार्डाचो आसा तोवूय काम करिना आनी पंचायत सरपंच येना सेक्रेटरी सांगला बाबा तूं गटर काडपाक दिल्या मरे पयशे गटर काडपाक पयशे दिले जाल्यार गटारूच काडना हांगा फावंडेशन ना म्हळ्यार गटारूच खंय काडना आनी गटर म्हणजे आमी काम करिना म्हणटा ते आमचे कडेन जायना बघायला इतले पयशे रेनो गांवकारचो प्रवास आतां पावला बोरये गांवान आनी आमच्या वांगडा आसा दीपक बोरकर दीपक म्हाका सांगा तुमकां अशें ह्या गांवान कितें समस्या फेस करच्यो पडटा आतां मेन रोड हो हांगासर तुमकां सगळे बाकीचे कितें त्रास आसा एक ट्रॅफिक सामकी जाम जाता आनी दुसरें म्हणल्यार हांगा मुखार थोडो रस्तो मातसो हें आसा कमी आसा अशीर आसा ताका लागून मातशें कितें जालें जाल्यार रोखडोच ट्रॅफिक जाम जाता तशें पोलिसांचें हें प्रॉब्लेम कांय ना आमकां ते रोखडेच येता आनी हें करता न्ही नॅरो रोड असल्या कारणान तुमकां मातशें कंजेशन फेस करचें पडटा फेस करचें पडटा इतलेंच आनीक अशें कितें विशय आसा जे तुमी हायलायट करपाक सोदता ह्या प्रोग्रामांतल्यान ही गटार रस्त्या वयल्यान उदक येता पयर पावस चडलो सगळें रस्त्या वयल्यान उदक अजुनूय आतां ते PWDचे आतां ते काम करिना ते म्हणटा आमी कशें हातलो हांगा हेका ही उतरां घेवची पूण आमी वगीर पूण तुमी अशें मागीर ताच्या नंतर समजा PWD म्हणा किंवा आनी कोणें तुमकां सांगलें की बाबा हे आमी करिना ताच्या नंतर तुमी फुडल्या वयरच्या कोणाक तरी सांगलां की बाबा हें अशें घडटा म्हणून तो आमची पंचायत ट्राय करता ना अशें म्हणटा पूण ही लायन म्हणटा ते हेका पडटा पंचायत कोणा पडटा रोड्सा पडटा आमी कशें हातलो अशें म्हणटा ते आमकां कांय मेळना म्हणटा ते हेज्या हे जालें आतां पंचायत किंवा तुमचे PWDचे तुमी म्हटलें केन्ना तुमी आमदारान इंट्रस्ट घेतला किंवा आमदाराक तुमी केन्ना अप्रोच केला जेन्ना तुमी मेळटा केन्ना हो विशय तेंच्या कडेन घातला म्हणजे हो आतांचोच न्हू कितकीशींच वर्सां हो त्रास जाता आसतलो पयलींच आमदारानूच हें शिरोडकारान काडलें क्लीन केलें फूल झाडां बिडां तेणेच निवळ करून केलें सगळें क्लीन केलें शिरोडकारान आतां हें परत आतां पावस पडल्या उपरांत ही थोडी लायन उरली ही बरोन उरली आनी आतां तुवें आयकलां आतां कितें सांगलें लायन म्हाजें नांव देविदास दत्ता नायक म्हणजे कितें पावसां हे गटार सगळे हांगा भरून येता आनी इतलो प्रॉब्लेम जाता लोकांक म्हणजे सगळें ट्राफीक सगळें हांगा जाम जावन पडटा आनी हें फाटल्या तेंपा तेणी करता म्हणलेलें सारकें करता म्हणलेलें हांगा पायपां सुद्दां पायपां हाडलीं आनी ती घालिनासतना परत व्हेली तेणी कित्या खातीर अशें ते कित्या खातीर ते आमी नको कित्याक ते जाणा पॉलिटिक्स केन्ना तुमी विचारलें कोणाक आमी विचारलेलें ताका तो आसा ताका विचारलेलें तरी आसतना तो म्हणपाक लागलो पळय आतां करूं मेळना जाल्यार म्हणलें व्हर आमकां तशें कांय ना कित्याक ही लोकांक हांगा त्रास अशें जाता ते खंयच जायना ह्या कुडक्याकूच ह्या आनी तो दोनूच जर कॅनल बांदलेले जाता जाल्यार आमची समस्या
पावर्ड बाय लॉजीचो प्रवास फोंडा एडिशनाचो प्रवास आयज हांगाच सोंपता. पयलीं आमी स तालुका केले, स तालुका आनीक उरल्या. स तालुकाचे जो आमचो प्रवास आसलो तो प्रवास सुखमय आसलो. तसोच सुखमय प्रवास उरलेल्या स तालुकांचो जावचो हेच आमचें मागणें. आनी डेफिनेटली आमच्या वांगडा जी गाडी आसा ती कम्फर्टेबल आसा, ताचे फिचर्स अमेझींग आसा. ती गाडी म्हटल्यार रेनो लॉजी. वेल आयज जेन्ना हो फोंडा तालुकाचो प्रोग्राम आमी एंड करता तो एका बऱ्या नोटाचेर एंड करता. म्हणजे हांव जेन्ना ह्या तालुकान भोंवतालो तेन्ना हांव बोरये गांवान पावलो आनी बोरये गांवान पावतना हांव एक म्हाका घर पळयलें हांवें आनी तें घर म्हळ्यार शांतीनिकेतन. कैलासवासी पद्मश्री बाकीबाब बोरकार हेंचें घर. बाकीबाब म्हटलें जो खरो गोंयकार आसा, जो खरो गांवकार आसा ताका म्हाका दिसता तेजी वळख आनी करून दिवपाची गरज ना. हें म्हणटाना सुद्दां म्हाका इतकें भावूक दिसता, खूब इमोशनली अटॅच. ह्या परिसरांत रावन म्हाका इतकें बरें दिसता. आनी म्हाका दिसता आनीक हेच्या पेक्षा बरो स्पॉट म्हाका मेळचो नासलो हो प्रोग्राम आमचो फोंडा एडिशन हांगासर सोंपोवपाक. वेल जशें तुमकां सांगलें, डावन 6 more to go. So let's explore balanced talukas, balanced गांव. That is in our series that is Reno गांवकार powered by Reno Logi. आमचो हो प्रवास असोच रावतलो.